कार्मेल ज्ञान तुमचे सवाल आमची जाप खरिस्माच्या काळार आमी आदारच्या दयाळ्याच्या करण्यापैकी उपास एक उपास म्हणटाना हो कोणाक लागू जाता हातून कांय एज लिमीट आसा गी तशेंच एक कानून म्हणटाना एक रूल म्हणटाना ताका थोडे एक्सेप्शन आसता विनायती आसता ही कोणाक लागू जाता अशें एक सवाल मुंबयच्या रिचर्ड हाणें म्हाका वॉट्सॅपार विचारले ताका दिल्ली ती जाप तुमचे सांगाता वांटून घेवंक हांव आशेतां पयल्यान पयलें क्रिस्ती समोरतेंत उपास म्हळ्यार कितें आमी समजुचें क्रिस्ती समोरतेंत उपास म्हळ्यार एक सगळें जेवण जेवचें त्या दिसा सगळें जेवण जेवचें आमचे मुस्लीम भाव भयणी सकाळीं सुमार 5 वरांच्या पयलें पोट भरून जेवतात आनी उपरांत उदक वा हेर खाण कसलेंय खायनात सांजे म्हणसर आनी उपरांत ते खातात पूण आमचो उपास तसो न्ही आमच्या समोरतेच्या शिकवणे प्रमाणे चिंती आमी दिसाक 3 जेवणां जेवता सकाळीं ब्रेकफास्ट दनपारां जेवण आनी सांजेचें जेवण आमच्या रुली प्रकार एक फूल जेवण मात्र जेवयेत उरल्या संदर्भार आमी जेवंक कुशी व्हरता जाल्यार तें सगळें जेवण जावंक नजो हाफ मील जावयेत पूण फूल मील जावंक नजो अशें सांगता द्रव्य पिवना वा लिक्वीड जे कितें आमी खावंक वेता तें घेवयेत तातूंत कांय अडखळ ना हे क्रिस्ती समोर तसो उपास म्हळ्यार कितें तातूंत कितें सकट सेव येता ह्या विशीं त्या मानेस्तान विचारलेल्या सवालांतच एक जाप आसा की हर एका रुलीक एक विनायती आसा एक्सेप्शन म्हूण तशेंच क्रिस्ती समोरतेंत जे कितें आमी उपासाचो कायदो आसा म्हणटा तातूंत एक विनायती आसा कसली विनायती उपास करूंक 18 वर्सां तावन 59 वर्सां म्हणसर प्रायेच्या व्यक्तींक कायदो बांदता 18 to 59 वर्साच्या सकडांनी हो उपास पाळूंक आसा प्रत्येक जावन सिंधीच्या बुधवारा आनी निमाण्या शुक्रारा आनीक इल्लें भक्तीपूण आदारूंक जाय जाल्यार खरेस्माच्या हर एका शुक्रारा वा हर एका दिसाय करियेत तातूंत कांय वायट ना पूण सिंधीचो बुधवार गूड फ्रायडे निमाणो शुक्रार मास कांय नासतना रावूंक आनी उपास करूंक आमकां कायदो आसा आतां हांवें म्हळें 18 वर्सां तावन 59 वर्सां म्हणसर ह्या प्रायेच्यांक उपास करूंक कायदो आसा पूण चिंत्या त्या प्राये भितरच थोडी पिडेन वळवळटात मोतीच्या अस्कतकायेन कश्टतात हांकां उपास करचें म्हणलो कांय कायदो ना थोड्यांक लांबायेची पिडा आसता म्हणजे क्रॉनीक इलनेस जावं पुरो डायबिटीज तांकां उपास करूंक कश्ट असल्यांनी उपास करचें म्हणून ना सांगतच जे कोण गर्भेस्त आसात आनी जे कोण भुरग्यांक पानो दितात असल्या स्त्रियांनी उपास करचें म्हणून ना जे कोण पिडेंत आसात जे कोण वखद घेतात तांणी तांच्या भलायकेची पयल्यान पयलें जतन घेवचें उपास करणं दंडोवणी करणं आसली भलायकी होगडावची न्हय तें क्रिस्ती धर्माक सोमा जाल्लो उपास न्हय परत्यान सांगता उपास कुडीक दंडोवणी करचे मुखांतर जेजूच्या कश्टांत आमी भागीदारां जावंक आनी अशें आमच्या जिविताची नव सरणी हाडूंक आमच्या कुडीकाच्या आशांक
जायत्यो आशा आमच्या कुडीक आसात, जायत्यो ओडण्यो आसात, ताचेर एक कंट्रोल हाडूंक तें आमी मोतीन दवरूंक जाय. देव बरें करूं.